मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी कुर्साच्या सांजोवांच्या शिकोवण्या विशयांत उलोवंक नियाळ करूंक आयल्या. हर एका बुधवारा ताचे शिकोवण्या विशयांत आमी आयकतले. ताच्या जिणेच्या विशयांत आमी पयलेंच उलयल्या आनी आयकलां, देखून मोठ्यान सांगता. उपरांत ताचे शिकोवण्या विशयांत आमी आयकतले. कुर्साच्या सांजोवांक सांत म्हूण पासान 300 वर्सां जातात. हे जुबिलेवाचे वरास. देखून ताचे शिकोवण्या विशयांत आमी समजून घेवचें खूब बरें. दुसऱ्यान आमकां मेस्तां मागणें चड गरजेचें. आमच्या धर्मीक जिणेंत, आमच्या समोर्तेंत, खासगी जिणेंत, कुटुंबाच्या जिणेंत, समाजीक जिणेंत, पळय सभेच्या जिणेंत आमी जायते फावटी मागणें करता. मागणें करचें मात्र न्ही, मागण्याचें जिवीतच आसा. आमी सादारण जावन खंयचें शिकयल्लें हें बाय हार्ट जावना आसल्लें मागणें करता. पूण मागणें बेश्टें सांगचें मात्र न्ही, करचें मात्र न्ही, मागण्याचें जिवीतच आसा. तें वाडून येता, फुलोवन येता, फळ दिता, ताचो अनुभव जाता. हाचे विशयांत आमी नेना. पवित्र सभेंत सरेस्परा देवान जेजू मुखार आमकां मागणें शिकयलां, आमच्या बापाचें मागणें तें आमी जाणा. पवित्र सभीत मागणें जावन आसा तें. त्या शिवाय पवित्र सभेंत सरेस्परा देवान थोड्यांक विंचून काडलां. तांचे पैकी पयलो जावन आसा कुर्साचो सांजोव. आनी मागण्या विशयांत संक्षिप्त तरान, संपूर्ण तरान सुरूसान अखेर पर्यंत आमकां शिकयलां. बरयल्लीं ग्रंथां आमकां आसात. मागणें कशें करचें, त्या मागण्या जिवितांत कशें वाडोवन येचें, कशें फुलोवन येचें, कसो अनुभव भोगचो, कसो संतोश भोगचो, कसो नियाळ करचो, कशें कंटेम्प्लेशन करचें, कशें गुपीत जिणी जिवोवची, हें सगळें ताणें आपणाच्याच अनुभवान एक देख जावन दाखयल्या मात्र न्ही, आपणाच्या ग्रंथा मारिफात आमकां शिकयलां. पवित्र शिकोवण्यांत जायत्यांनी ग्रंथां बरयल्यांत धर्मीक जिणे विशयांत. मागण्या विशयांत आमी समजोवचें जाल्यार कुर्साच्या सांजोवाचे बूक बोट्टे जावन आसात. जर तर आमी ते बूक वाचूं, ते समजून घेवंक, ताचो नियाळ करून त्या प्रमाणे जियोंक, आमची जिणी खंडीत जावन बदलता. खंडीत जावन बदलता. आमकां जर तर मागण्याची रूच जाय, मागण्याच्या जिवितांत वाडोवंक जाय, मागण्याचो जिविताचे अनुभव जावंक जाय, मागण्याच्या जिविताचें फळ जावंक जाय, मागण्याच्या जिविता मारिफात आमचे जिणेचें परिवर्तन जावंक जाय, मागण्याच्या जिविता मारिफात देवा कडेन लागशिल्लो संपर्क जावंक जाय, एकवट जावंक जाय, गुपी जिणी जिवंक जाय. कुर्साच्या सांजोवान बरयल्लीं ग्रंथां नंबर 1 पयलीं जावन आसात. ही वाचून जायते जण सांत जाल्यात. सांगचें तर जेजूचे ल्हान फळ सांत तेरेस. शिवाय दुसऱ्यांनी जायते जण सेंट तेरेसा बेनेडिक्टा ऑफ द क्रॉस, कुर्साचे सांत तेरेसा बेनेडिक्टा. आनी असली जायती संतीने ताणें शिकयल्ली शिकोवन वाचून नियाळ करून आपणाच्या जिणेंत जियोवन ती संतीने जाल्यात. आमकां जाल्यार आमी पळोवचें तर
आमच्या भावार्थ्यांक आमकां मागण्याची उर्बा आसा, आशा आसा, जायते मागणे करता आमी. जर तर आमी लेख करूं कितलो वेळ आमी मागण्या करता, पूण मागणें सांगता शिवाय मागण्याचें जिवीत म्हणल्यार आमचें तें तडफोडूय दिसून येना आनी मागण्याचो फळूय दिसून येना, मागण्याचो अनुभवूय दिसून येना. आमी मागणें जियेत करता आसतना तसो अनुभव जायचे, आमचे जिणेचें परिवर्तन जायचें, आमी वाडून येवं जाय, फुलोवन येवं जाय, तसो फळ आमकां मेळूंक जाय. तर खुर्साच्या सांजोवाची शिकवण भोवती जावन आसा. आज आमी सुरू करता ती शिकवण, ताचें सगळें संपूर्ण जाता म्हणसर हर एका बुधवारा आमी करतले. हांव हो एक भोव व्हडलो सांत. तो एक दोतोर, तो एक बरयणार, तो एक कवी जावन आसा, तो एक मिस्तीक जावन आसा, मिस्तिकांचो मिस्तीक. अशें म्हणटना ताणें बरयल्या बुकांक, ग्रंथांत भोवते लिसांव आमकां मेळटा. तो 16व्या शतमानांत स्पेनांत जियेल्लो. 1643 जल्माल्लो. स्पेनाच्या एका हळ्ळेंत तो जल्माल्लो आनी उपरांत कार्मेलीत वोर्दींत रिगोवन कार्मेली जाल्लो. ताका मागण्याची भोव आशा आसली. ताणें मागणें केलें मात्र न्ही, ताणें मागण्या विशयान आमकां शिकयलें. कोणी जर तर व्हडलीं ग्रंथां मागण्या विशयान बरयता या तसो रिसर्च करता जाल्यार खुर्साच्या सांजोवाचे ग्रंथां ताणें समजून घेवचें पडटा. हांवें सांगलेल्या प्रमाणे ताका जिणेचे नानंते तरेचे अनुभव आशिल्ले. ताचें कुटुंब ग्रेस्त जाल्यार ताची आवय बापूय दुबळी जावन आशिल्ली. ताका दुबळिकायेचो अनुभव आशिल्लो. ती दुबळिकाय तितली की ताका खावंक जेवंक समेत नाशिल्लें. तसो बापूय गोंसालो पिडेंत सरलो, तरणाट्या प्रायाचो पिडेंत सरलो. ताका 2 भाव आशिल्ले, फ्रांसीस आनी लुईस म्हणलो. लुईस म्हणलो भुरगो आमी समजूनच्या प्रमाणे खाण जेवण नासतनाच सरलो. ताची आवय कातलीना एक कुलीच्या कामाक आसली आनी ह्या भुरग्याक, ह्या चेरक्याक म्हणजे जुवांक एका ऑर्फनेजांत तिणें दवरले. थंय तो शिकलो आनी ताच्या उपरांत एका आस्पत्रेंत ताणें काम केलें दिसाक आनी रातीक तो कॉलेजीक वेतालो, शिकलो. त्या शिवाय दुसरी ताका अनुभव आशिल्लो. जायत्या तरांचे जिणेचे मांडवळ तो शिकलो आनी ताचें शिकप जाताच आपूण कार्मेली वोर्दीक आपणे कार्मेली वोर्दी वेची आलोचन केली. ताचे जिणेची सोबाय पळोवन त्या आस्पत्रेच्या डायरेक्टरान ताचे शिकपा जाय सक्क कडी पापून दिता आनी त्याच आस्पत्रेचो डायरेक्टर ताका करता ताणें ह्या जाय जावन चिंतत जाल्यार म्हणून सांगलें. ह्या जाग जावन ताका भोव आशा आशिल्ली, पूण डायरेक्टर जावन थंय रावची ताका आशा आसनासली. आपूण
कार्मेली वर्दी जाता म्हणून तो कार्मेली वर्दी जॉईन जाता आनी आपणाचें शिकप जाल्या उपरांत ताका वॉर्ड मेळटा. बरो हुशार मनीस हो, हुशार, शांत आनी मिस्तीक. तांणी जायतीं ग्रंथां बरयलीं. ताचे ग्रंथां 2 वांटेकरी येतात, मेजर अँड मायनर वर्क्स, व्हडलीं आनी धाकटुलीं ग्रंथां. व्हडलीं ग्रंथां 4 जावन आसात, म्हणजे कार्मेल गुड्याक चडची वाट, एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल, काळकी रात, मोगाचें गीत, आनी मोगाच्या आकट्याचें जिवीत. ही 4 ग्रंथां मागण्या विशयी जावन आसात आनी गुपी जिणये विशयी जावन आसात. ती जर तर आमी वाचून ताचो नियाळ करना, ती ग्रंथां आमी आमची केलीं तर जाल्यार खंडीत जावन आमची जिणी बदलता, बदलूंकूच जाय. पाप साहेब जॉन पॉल II ताका आपणाचो गुरू म्हूण लेखता. ताच्या जिणेची ग्रंथां तो वाचता आनी सगळ्या जिणेचे ताचे मेल पंक्त घेवंक प्रयत्न करता. त्या शिवाय ताणें धाकटुलीं ग्रंथांय बरयल्लीं, म्हणजे ताचें पत्रां या कागदां, ताचें कविता आनी दुसरी जायतीं सांगण्यो, अशीं जायतीं ग्रंथां आसलीं. आजून ती आसात. तर मोठ्यान सांगचें तर जाल्यार जुबिल्यो करचे ह्या 3ऱ्या शेतामणा वेळार आमी कुसाच्या सांजोवा विशयी समजून घेवचें भोव बरें. आमचे जिणेचें उत्तीम कार्य तें, आमचे जिणेक बदलावन हाडचें एक रीत. ही ग्रंथां आनी तांत वाचली शिकवण कोंकणी भाशेन परिवर्तन करूंक कश्ट. फावो ते शब्द आमकां मेळनात आनी बुकी कोंकणी भाशेंत नात, जाल्यारय आमी प्रयत्न करता. थोडे फावटी शब्द मेळनातल्या वेळार आमी तिके एडजस्ट करी जाय पडटा, जाल्यार ती शिकवण आमकां भोव बऱ्याक पडटा. पवित्र आत्मो आमची मत उजवाडूं दी. जेजू क्रिस्त ताचीच देख दिवन ताच्या मेटांनी पावलांनी चलोवंक आमकां कुसाच्या जिवा जो मारिपात शिकोवन दी म्हूण आमी प्रयत्न करता, मागणी करता. आज आमी ताच्या व्हडल्या ग्रंथां पैकी 3ऱ्या ग्रंथा विशयी उलोवंक आशेता. हें जावन आसा मोगाचें गीत, आत्मीक जिविताचें गीत, स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल. आत्मीक जिविताचें गीत हें भोव सोबीत ग्रंथ जावन आसा. गुपी जिणये विशयांत, ह्या कॉन्टेम्पलसा विशयांत, चड जावन गुपी जिणये विशयांत आमी कांय समजोवंक आशेता तर जाल्यार ह्या ग्रंथांत असले ग्रंथ आमकां आज ह्या संवसारांत वाचूंक मेळना. भोव सोबीत जावन आसा ते. आनी जायत्या जाणांनी आपणाची PhD ह्या ग्रंथा वयर केल्या, जायत्या जाणांनी, आनी आजुनय करतात. तर आज आमी आसतना आमी
हे ग्रंथ शिकोवंक समजोवंक प्रयत्न करता. ह्या ग्रंथांत 2 वांटे आसात. पयलो वांटो पोयम, कविता. 40 स्टांजा आसात तातूंत. हर एका स्टांजांत 5 लायन्स आसात, वर्सस आसात. आनी दुसऱ्या वांट्यान ताचे कमेंट्री आसा. अशें आमी कुसाचे सांजोवचे भोव वर्ते ग्रंथ द स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल्स शिकोवंक समजून घेवंक आमी प्रयत्न करता. हें समजा जाय जाल्यार आमची मोत मात्र आमी एप्लाय केल्यार पावना. आमचे जिणेची उर्बा आसूंक जाय, मोगाचो उमळो आसूंक जाय. आनी त्या प्रमाणे जिवची आशा आसूंक जाय. खाली तकली मात्र आमची म्हत्वाचे मात्र हाका एप्लाय केल्यार पावना. हे ग्रंथ विशेष जावन आसा. स्पेनाच्या अकॅडमी ऑफ सायन्स तांणी हाका एक बिरूद दिला, पेट्रन ऑफ स्पॅनिश पोएट्स म्हणलें. तर बंगाच्या भाव भयणीनो, आसतना आमी हे ग्रंथ समजून घेवंक प्रयत्न करया. हर एक स्टांजांत हांवें सांगलें 5 लायन वा वर्सस आसात. ताका कुर्सो सांजो पयले हे वर्स स्टांजा बरयता, ताचे उपरांत ताचे कमेंटरी दिता. कमेंटरी दितना पयले ताचो उतरांचो अर्थ सांगता, लिटरल मिनींग ऑफ द स्टांजा. ताच्या उपरांत तातूंत आशिल्लो आत्मीक अर्थ सांगता, या थियोलॉजिकल मिनींग, स्पिरिच्युअल मिनींग. ताच्या उपरांत हर एक लायनी विशयांत कमेंट्री दिता. हर एका शब्दा विशयांत शब्दाचो कमेंट्री दिता. ताच्या उपरांत ताचे गुप्पी जिणेची कमेंट्री दिता. आनी निमाणे संक्षिप्त तरान त्या स्टांजाचो अर्थ सांगता. अशें एका उपरांत आनी एका स्टांजा तो कमेंट्री दिवन ताचे स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल, आत्मीक गीत तो संक्षिप्त तरान आमकां शिकयता. तें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. खंडीत जावन आमी जर तर निचेव करना हें गीत समजलें तर जाल्यार आमची जिणी खंडीत जावन हर एका मट्टाचेर बदलतली. न्हयच आमच्या मागण्याच्या जिवितांत, आत्मीक जिवितांत, बगर आमच्या सामाजीक जिवितांत, आमच्या सदांच्या सालींत आमी बदलतले. सरस्वत देव आमकां ही कृपा दिवनी म्हूण मागया.